जे डिक्लेअर केलं की त्यांचे नो हेअर आहे म्हणून काय सांगा. खरें म्हणल्यार सगळ्यात पयली SIT जी फॉर्म केली ही म्हाज्या गव्हर्मेंटान केली आनी SIT फॉर्म केल्या उपरांतूच आमी पळयता की अश्यो ज्यो नो मॅन लँड ज्यो आयडेंटिफायड जाल्या आमी कायद्यान आतां त्यो नो मॅन लँड गव्हर्मेंटाक कश्यो घेवपाचे जे रुल्स ठरोवपाक लागल्या जाता तितलो बेगीन हाजेर गव्हर्मेंट जे आहा पळय ह्यो लँड अवेर घेतले. नॅक्स्ट तुवें कोण तरी पुजा नायक हे सगळ्यांत पयलीं ह्या पुजा नायकाक अरेस्ट करून दिवपी हांव. खरें म्हणजे लोक ह्या पुजा नायकाक कित्याक पयशे दिता म्हाका खबर ना, कारण ते म्हाज्या घरा कडेन एका मनशाक बेश्टे घेवन आयले आनी म्हणपा लागले एका नोकरी जाय. हांवें ताका विचारलें तूं कित्याक आयला काय म्हणून, ओके तूं हेज्या कडल्यान पयशे घेतले काय म्हणून. थंयच्यान सुरवात जाली. लोक बेश्टेच म्हणजे कसलोच ताळतत्र आनी एका पेपरान बातमी हाडल्या त्या सचिवालयान बीन आसता त्या सचिवालयान बीन खंयच कामाक ना. ते लोकांक फटयत भोंवता. गोंयभरचे लोक युवा जे नोकरे खातीर तांकां जेंकां दिसता पयलीं पयशे दिवन नोकऱ्यो मेळटा त्या अशा लोकांक पयशे दिता. सरकारांतली खंयचीच नोकरी पयशे दिवन मेळना. हाज्या फुडें म्हाका दिसता कोणीच अशा पद्दतीच्या पुजा नायका सारकेल्या चलयेक बायलांक बळी पडचे न्ही. हे लोक खरें म्हणजे अशा पद्दतीन पयशे दिवन फसता. जर कोणूय येवन बेश्टोच मुख्यमंत्र्या कडेन रावता किंवा मंत्र्या कडेन रावता येवन फोटो काडटा आपले फोटो व्हरून दाखयता आनी जर पयशे मागता ह्या लोकांक वचून साबत रावचें. कारण खंयसरूच सरकारान म्हणजे सगळे जे आहा पयलीं ट्रान्सफरन्सीचे नोकऱ्यो मेळटा ताका अरेस्ट केले. पयलीं ताका हेज्या पयलीं 4 फावटी अरेस्ट केला. लोक अरेस्ट करून सुद्दां परतूय बी आजुनूय बी ते लोक पयशे ताका कित्याक दिता हें म्हाका कळना. कारण तेणी खूब लोकांक टोपी घातल्या म्हटल्यार जाता खूब मोठ्या प्रमाणात. ताजेर कायद्यान कडक एक्शन कितें घेवपाचें तितकी घेतले. तेजी डिटेलान इन्क्वायरी जी आहा ती जातली. त्याचबरोबर तिका संबंधित खुबशे व्यक्ती आसात जे हे पयशे ताका व्हरून त्या दितात. संबंधीत सगळे व्यक्ती आहा तांकां सुद्दां अरेस्ट कर म्हटल्यार.